कारवार जिल्ह्यातल्या अंकोला हांगासर राष्ट्रीय महामार्ग 66 चेर मंगळवारी सकाळी मोठी दरड कोसळला। तेका लागून हो महामार्ग असा तो वाहतुकी खातीर बंद झालो असा। तेका लागून कारवारच्या वाहतूक विभागान पर्यायी मार्गाचो अवलंब करचो असो वाहनधारकांका सूचित केले असा। त्याच्या खातीर तेंका पर्यायी मार्ग दिल्ले असा। पर्यायी मार्ग ते असे असतात, येल्लापूर हांगासरल्यान जे मंगळुराक वयता तेंच्या खातीर फाळेकुंद्री क्रॉस सायल्यान होसकंब दिल्लूर मदनगिरी क्रॉस कुमटा मार्गे मंगळुराक वचूंक शकता। तसेच भटकळ हांगासरल्यान कारवाराक जी वाहना येतात तेंच्या खातीर कुमटा मदनगिरी क्रॉस हिल्लूर होसकंब बाळेगुळी मार्गे ते कारवाराक येवपाक शकता। दुसरी गोष्ट म्हटल्यार शिर्शी कुमटा हो राज्य मार्ग असा तोही दरड कोसळल्यान बंद झालो असा। तेंच्या खातीर ही पर्यायी मार्गाचो अवलंब केलो असा। शिर्शी हांगासरल्यान जे कुमटाक येवपी वाहना आसात तेंच्या खातीर येल्लापूर होसकंबी हिल्लूर मदनगिरी क्रॉस वयल्यान कुमटा ते येवपाक शकता। तसेच दुसरो असो मार्ग असा शिर्शींतल्यान कारवाराक जी येवपी वाहना आसात तेंच्या खातीर शिर्शी येल्लापूर मार्गाल्यान ते कारवाराक येवपाक शकतात। भटकळांतल्यान शिर्शी मार्गे जी वाहना वयतात तेंच्या खातीर कुमटा मदनगिरी क्रॉस वयल्यान हिल्लूर होसकंब येल्लापूर मार्गाल्यान ते शिर्शीक वचूंक शकता असे कारवारच्या वाहतूक विभागान सूचित केले असा। रुडणा खातीर प्रमोद फोंडे।